2025 जुबलावाचें वर्स समता कॅलेंडर वर्स समता ह्या वर्साचो आनी ह्या म्हयन्याचो हो निमाणो दीस देवान आमकां हांगासर येवचें भाग फावो केलां ह्या खातीर धन्य देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय। संपोवन येवच्या ह्या वर्सा देवान आमकां राखून व्हेलां आनी आमची साबार भाव भयणी मोगाची मनशां इश्ट मंत्रां सेज सांबारची ती आमचे मदें आज हांगासर ती नांत ती अंतरोन गेल्यान देखून तांचोय आमी उडास काडन तांच्या आत्म्याक शांती मागोवंक जाय। साबार आमची भाव भयणी पिरगसगारां थोडे उतरप्रायेन आनी पिडेन कश्टून आसात। थोड्यांनी मागोवंक सांगलां थोड्या प्रत्येक गरजां खातीर आनी ह्या दिसांनी जायतीं अवघडां जावन आसात। सांगातास अवचित्त मनशान मरचें आसा। देवाची मांडावळ कितें म्हणलें आमकां ती समजोवंक कश्ट जाता। कश्ट अनवरां पिडा शिडा कित्याक येता म्हणलें सवाली आमकां दसता। अनवरां आमचेर कित्याक येतात म्हणलें आमकां दसता। पूण सक्कड भावार्थाच्या दृश्टेन आमी पळयलें तर सक्कड देवाच्या मांडावळी प्रमाणे चलता आनी आमी सक्कडांनी देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालूंक जाय। आज आमी चलोवन वरचें हें आराधन ह्या दृश्टेन आमकां पयल्यान पयलें आमी गूण भावार्थान आनी काळजाच्या त्या वर्त्या मोगान धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया। सांगातास आमच्या अंतरलेल्यांक आमी शांती मागया। पिडेंत आशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी खातीर मागया। आमच्या कुटुंबा खातीर पिरगस कुटुंबा खातीर आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर आमी मागया। आनी तशेंच फुडलें वर्स 2026 तें आज ह्या फाल्यां आमी प्रारंभ करतना ह्या नव्या वर्सा सगळें आमकां देव राखून व्हरच्याक आनी हर एका आशिर्वादाक देवाक आमी अर्गां दिवच्याक आमकांच आज आमी हांगासर तयार करया आनी ह्या आराधनांत वांटेली जावन थोडो वेळ आमची मोबायलां या आमचे मतींत चिन्नां थोडे राटावळी काजाराचो संभ्रम रोस आनी नव्या वर्साचें आचरण असलीं जायतीं चिंतनां आमच्या मतींत आसात तीं आमकां एका तरान दसतात। म्हळ्यार आमचें कॉन्सन्ट्रेशन आमकां सक्रामेंताचेर सम्याच्या हजरपणाचेर ह्या पवित्र एवकारिस्ताचेर दवरूंक कश्ट मारता। तरी देवाच्या कुशेन हें सक्कड साज जाता। आमी भोवभक्तीपणान ह्या आराधनांत वांटेली जावया आनी आतां आमी सक्कड दिमी घालून ह्या आराधनाचें प्रवेश सुरवेचें गीत गावन सम्याक आमी स्वागत करूंक आनी ताका मेळोवंक ताजें हजरपण बगूंक आमी आमकांच Aradhan tu
एकाच उतरान संसार रचून एकाच स्वासान मनशाक जीव दिवन आमच्या मोगा खातीर ह्या संवसारांत मनीस जावन आमचे बरी जियेवंक आमकां पातकातावन सोडोवंक आपणाकच अर्पिल्लो जेजू खालतो जावन ह्या पवित्र साक्रामेंतार उंड्या रुपी आमचे मुखार हजर आसा. जावन ताका अर्गां स्तुती आनी महिमा सासणाच्या सासणांक. पृथ्वी वयली रचना तशेंच अंतराळार सोपची तारां ताची महिमा आनी देवपण परगटतना सगळे वरस आमचे संगता रावून आमकां आशिर्वाद दिवन आमचे मुखले वरस ताच्या बेसांवांनी बरोवंक उंड्या रुपी आयल्या जेजूचे हाजरपण वळखून घेवन त्या त्रिएक देवाक आमचें जिवीत आमचें कुटुंब आमचें सगळें समर्पण दिवन आराधन करून आतां आमी गीत गावया. दीस म्हयने धांवले आनी फाल्यां म्हणटना आनी एक नवें वर्स उबें जाता. ह्या वर्साच्या निमाण्या घडये जेजू मुखार जेजू संगी आमी आसांव.
देवाच्या कृपेन आदारान हे वरस आमी जियेल्या. एक घडी फाटीं परतून ह्या वर्साचे नदर मारूंक देवान आमकां दिल्ले हे पवित्र आराधनाचो वेळ आमचें करून घेवया. परन्याक फाट करून नव्याची विंसवण करची आशा हर एकल्याची आनी हें स्वाभावीक जावन आसा. रूख परनी पानां झडोवन नवी अंकरी पालयता. उदेलो सूर्य बुडोवन दुसऱ्या दिसा नव्यान उदेवून येता. धरणीर वंपल्लें बी मरोवन परत्यान जीव जावन यथेश्ट फळ दिता. उजवाड फांगतना काळोख धांवता. थोड्याच वेळान आमी 2025 वर्साक आदेवस मागून 2026 वर्साक संतोषान आनंदान बरवशान वेंग मारूंक तयार जातना देवात हांव स्विकार करून जियेल्या 2025 वर्साचेर एक नदर मारया. थोड्यांक हें वरस संतोषाचें, थोड्यांक कश्टाचें, थोड्यांक भारादीक, तशेंच थोड्यांक हळवायेचें आनी हेर थोड्यांक खाणट्या कुणट्यांनी भरलेलें जावन आसूंक पुरो. देव आजुनी ह्या संवसाराचो मोग करता म्हणलो संदेश घेवन जायतीं भुरगीं ह्या संवसाराक जल्मून आयल्यात. बरवशान भावार्थान मोगान जियेया म्हणलो लिसांव दिवन आमची कुटुंबादारांनी इश्टांनी ह्या संवसाराक आदेवस मागला. जायतें आमी आपणायला. बरी इश्टागत, बरो संबंद, बऱ्या मनाच्या मनशाक आमी भेटल्या. तशेंच जायतें आमी होगडायला. आमची भलायकी, आमचो भावार्थ, आमचें सूख समाधान, बरो संबंद. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, थोडो वेळ साक्रामेंतांत हजर आसल्या जेजूचेर आमची दिश्ट कंसोवन 2025 वर्स आमी कशें जियेले, 12 म्हयन्यांत आमी अनुभव केल्ले, कश्टांत, बेजारायेंत, एकसुरपणांत, पिडेशिडेंत, सोलवणेंत देवाचें हाजरपण वळखून घेवंक खंय आमी सुकोन पडल्या. तशेंच देवातान स्विकार केल्ल्या बेसांवांक अर्गां दिवंक विसरून जियेल्या गी म्हूण थोडो वेळ मौनपणी ह्या वर्साचेर एक नदर आमी मारया. पवित्र पुस्तक सांगता की कितेंय जावं कितेंय येवं सदांच देवाक आमी अर्गां स्तुती दिवंक जाय. आमी देवाक अविश्वासी जावन चलयारी देवान आपल्या मोगान आमकां राखला आनी सांबाळला. तर देवान केल्ल्या सर बरेपणाचो उगडास काडून थोडो वेळ देवाक आमी अर्गां दिवया. तुमची जबाब: अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू. ह्या पवित्र एवकरिस्तांत आमचे मदें हाजर आसाय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू. पवित्र पुस्तकाच्या उतराद्वारे आमचे लागीं उलयताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमकां भावार्थांत जियेवंक आदार दिल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या जेजू.
आमकां बरी फिरगस कुटुंब फावो केल्या पासत अर्गां तुका सोम्या जेजू आमकां बरें क्रिस्ती कुटुंब फावो केल्या पासून अर्गां तुका सोम्या जेजू आमकां बरी मालगडी आवय बापय भाव भयणी फावो केल्या पासून अर्गां तुका सोम्या जेजू आमकां कुडीची आनी मतीची बरी भलायकी दिल्ल्या पासून अर्गां तुका सोम्या जेजू हर एका दिसा तुज्या पवित्र मासा रक्तान आमचें पोशण केल्या पासून अर्गां तुका सोम्या जेजू आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार फावो केल्या पासून अर्गां तुका सोम्या जेजू आमच्या भुरग्यांक शिकपांत आनी कामांत बरो आदार दिल्ल्या पासून अर्गां तुका सोम्या जेजू परगांवांत आसलेल्या आमच्या कुटुंबादारांक राखून व्हेल्या पासून अर्गां तुका सोम्या जेजू आमच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल्या पासून सर्व अवघडांतले पिडेंतले आमकां आनी आमच्या कुटुंबादारांक तुवें राखून सांबाळल्या पासून सगळ्या वर्सां तुवें आमच्या कुटुंबाचेर तशेंच आमच्या फिरगजेन वतल्या सर्व बेसांवां पासून अर्गां तुका सोम्या जेजू आतां थोडो वेळ मौनपणी देवाक आमच्या उतरांनी आमी अर्गां होगला पाठोवया. देवान आमच्या जिवितांत जायते बरेपण केला. त्या सर्व बरेपणाचो एक जावन लेख दिवंक आमच्यान साध्य. तर देवाच्या सर्व उपकारांक अर्गां जावन ताका आराधन करून आतां आमी गीत गावया. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಣುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯನೇ ಎಲೆಸು ನೀನೇನಯ್ಯ ह्या वर्सान जायते पावटी देवाचे विरोध इगर्ज मते विरोध दुसऱ्यांक दुखोवन आमी जियोंक पुरो. रोमाबागारांक बरयल्या पत्रांत आमी वाचतां कित्याक
आमी सक्करी पाताक आदारलेले आनी देवाच्या महिमेंत वांटेली जावचें बाग होगडायलेली मनशां. जर सोम्या तूं आमचें खोटेपण आमचें गुन्यांव मनान दर्शी जाल्यार सोम्या तुजे मुखार रावत कोण वांसूंक उरत. त्या देखून सोम्या तुज्या साकरांक जडतेक आपयनाका, कित्याक जियेतल्या मदलो कोणूच तुजे मुखार नितीवंत न्हय. देव काकुळतीन भरलेलो आपल्या भुरग्यांक सदांच बोगसून वेंगूंक तयार आसा. आमी सुकून पडलेलो संदर्भ उगडा साडया. देवा विरोध, इगर्ज माते विरोध, आमच्या पेल्ल्या विरोध आमी केल्ली सर्व पातकां आमी उगडासा काडया. देव आमकां बक्षिता, देव आपल्या गोपांत आमकां धरता. म्हळ्या विश्वासान भावार्थान सर्व आमची पातकां वळखून दूख धर्न जेजू लागीं आमी सांगया. मौनपणी आमच्या पातकाची दूख धर्न देवा लागीं आमी बोगसाणें मागया. देव काकुळतीन भरलेलो ताणें आमची पातकां बक्षिल्ल्यात. मुखल्या वर्साई तो आमकां आशिर्वादांनी भरतलो म्हळ्या विश्वासान भावार्थान देवाक आराधन करन आतां आमी गीत गावया. आराधिसुवे पूर्ण
देवाशानो या पवित्र घडये जे कोणा पासत आमी मागूंक आसा जे कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा तांकां देवाच्या हातांत आमी समर्पण दिवया. प्रत्येक जावन मागया आमी आमच्या फिरगस कुटुंबा पासत, विकारा पासत आनी धार्मीक भयणां पासत. मागया आमी आमच्याच कुटुंबा पासत, आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागया. मुखल्या वर्सांनी तांणी स्विकार करच्या सर्व साक्रामेंतां पासत, तांच्या शिकपा आनी बऱ्या कामां पासत आमी मागया. मागया आमी आमच्या कुटुंबांतल्या मालगड्यां आनी प्रायवंतां पासत, पिडेस्त भावा भयणां पासत आमी मागया. आस्पत्रेंत आसल्या आमच्या भावा भयणां पासत आमी मागया. परगांवांत वावर करनासच्या शिकोनासच्या आमच्या कुटुंबादारां पासत आमी मागया. पवित्र सभेंत देव आपोवणी सोडून येवच्याक आमी मागया. मुखल्या वर्सांनी आमची सर्व योजना प्लॅन्स पोंताक पावोवंक देवाचो आदार आमी मागया. जायत्या जाणांनी आमचे लागीं मागूंक विचारला. जावं पुरो बऱ्या शिकपा पासत, बरें काम मेळच्याक, बरी भलायकी फावो जावच्याक ह्या इतर गरजां खातीर आमचे लागीं मागूंक विचारला पुरो. तांचो आमी उगडास काडन ह्या पवित्र घडये आमी तांचे पासत मागया. आमच्या काळजा मनांतली सर्व मागणी आनी तेसावां देव जाणा आनी देव आमकां बेसावांनी भरता. तर सोम्यान शिकयले मागणे आमी आतां बरवशान मागुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकुरल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमचे थंय जल्मून आमचे संगता जियोंक आयिल्लो जेजू आमकां राखता आनी सांबाळता. आमची सर्व योजना पोंताक पावयता म्हूण देवा तावन मुखले वरस स्विकार करून त्रिएक देवाचे बेसांव जोडूंक आतां आमी आयती जावया. Baba
स्तुती जावं. पृथ्वी महिमा सजना सजना एकाच दोळ्या हरसिता. तुका दोगांच्या स्पिरितान समासमी नावाडता. आमेन. प्रार्थुया. ए देवा विचित साक्रामेंतांकाल तुझ्या कसांचो उगडास तुवें आमकां सोदलाय. तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो येताय आनी रास करताय सासनाच्या सासनान. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो 5 मिनिटांचो विराम आसा. आल्तार भुरग्यांनी सकाळांनी पाठिवेचे पुरशांवाक तयार जावचे. तशेंच गवळी परिशदेच्या सर सन्यांनी गुरकार आनी चुनाय जाल्ले प्रतिनिधी आनी सक्कड गवळी परिशद सन्यांनी दयकान आल्तार भुरग्यांच्या उपरांत तुमी पुरशांवाक मेळचे. आनी हांगासर मुखली बसका आमी तुमकां ती दवरल्या. मिसांत कुमगार जाल्ल्या उपरांत प्रमाण वचन करूंक आनी तशेंच उरल्यांनी तांची जबाबदारी काणयोवंक आसा. ही एक वर्ती जबाबदारी आज आमच्या पिरगजींत आनी सगळ्या आमच्या दियेसीजींत नवी गवळी परिशद अस्तित्वाक येता. फुडल्या 3 वर्सांनी तांणी पिरगजींत मोगाची सेवा दिवन वाड्यांत आनी पिरगजींत ही सेवा दिवची वर्ती जबाबदारी देखून तांचे बसून आमी मागया. आनी आतां ह्या वर्साचें निमाणें बलिदान सांगतास नव्या वर्साचें पयलें बलिदान आमी भेटोवंक तयार जावया. संतोषाच्या उमाळ्यान बरो सोम्या तुझे घरी जमल्या उपकाराटोन अर्गा पाठोन बलिदान हे भेटयता. संतोषाच्या उमाळ्यान बरो सोम्या तुझे घरी जमल्या
करताय कुर्पे देर्यान आमकां नेटयताय काळजान पिडाय पयला कातर सांगाती तूं चलयताय देवी कारणान आमचो पोस करताय कुर्पे देर्यान आमकां नेटयताय काळजान पिडाय पयला कातर सांगाती तूं चलयताय कायका सोफिया हसून गनिया संवसार गाजोन तुजी महिमा कायका सोफिया हसून गनिया संवसार गाजोन तुजी महिमा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमचे पासून गर्दनाच्या गोट्यान जल्मल्ल्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. आईच्या मिसाक ते सवा प्रेसिल्ला पिरेरा अर्गामीस मदर तेरेजा वाडो स्टीफन प्रकाश रोड्रिगस आणि कुटाम कालवारी वाडो अर्गामीस रीमा आणि मेल्विन डिसोजा सान फ्रांसिस सवेर वाडो अर्गामीस मारियो ट्रेसी आणि मिशेल रेगो कालवारी ये वाडो अर्गामीस जुलियाना क्रास्ता सान जोकिम वाडो अर्गामीस लॅन्सी सेरावो आणि कुटामो जेजूच्या पवित्र काळजाचो वाडो अर्गामीस विल्सन पिंटो सांबस्त्यां वाडो अर्गामीस अन्विटा आणि एन्सन पिंटो सांबस्त्यां वाडो अर्गामीस स्टेला मंतेरो आणि कुटामो सांतान वाडो अर्गामीस विन्सेंट विनिशा आणि वियोला पिंटो सांजुजे वाडो अर्गामीस अनिल पिरेरा आणि कुटामो मदर तेरेजा वाडो अर्गामीस लॅनिश पिंटो सांबस्त्यां वाडो अर्गामीस. ह्या मीस दिल्ल्या सर आमच्या भाव भयणींच्या तांच्या कुटुंबाच्या तेसावा खातीर आमी मागया. भगेवन मोरी देवमातेची दाबाजीक परब मोगाच्यानो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान मोरी देवाचे मातेची परब आचरचो. तशेंच आदल्या वर्साक अर्गां दिवन आनी नव्या वर्साक देवाची मजत मागो आमी ह्या देव मंदिरान सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती मोरयेचे कलतेपणाची देख घेवन आशिर्वादाचें जिवीत जियेवया म्हणलो संदेश दिता. आमी मोरये मायेची प्रेरण घेवन देवाचे आशिर्वादा जोडून घेवन हें पवित्र बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. तशेंच हें सगळें नवें वर्स आमकां देवाच्या कृपेन आनी आशिर्वादांनी भरलेलें जावं. आज आमच्या फिरगजेन आनी सगळ्या दियेसीचेन नवी फिरगज गवळी परिशद आपली जबाबदारी वहिसून घेता. त्या देखून आयच्या नव्या फिरगज गवळी परिशद पासून मागया तांची सेवा आनी त्यागाची जिणी देवाक मानवोवचे बरी जावन आमची फिरगज तांच्या मुखेलपणाचेर क्रिस्ताक आनी भवार्थान साक्ष दिवची आदर्श फिरगज जावं म्हणून मागया. मोगाळ भुरग्यानो आनी बाबा भयणीनो भोव आपुरबायेचो प्रस्तावान आमी आयकलो आनी ताच्या की पयलें सम्याक पवित्र एवकारिस्तांतल्या जेजूक आमी आराधन केलें. हें वर्तें भाग आमकां देवान आज फावो केल्ल्या खातीर ह्या वर्साच्या निमाणे दिसा हें बलिदान हांगासर भेटोवंक
आमकां सांगाता मेळोंक देवानंच हें फावो केल्लें हें वर्तें देणें त्या खातीर धन्या देवाक अर्गां दिवया. तशेंच आमच्या कुटुंबाचेर हर एकल्याचेर आमचेर देवान ताजे विस्नार आशिर्वादां वतल्यान आमकां जाय जाल्लें सक्कड दिलां. धन निर्वें ग्रेस्काय सुख दूख संतोश आनी तशेंच इश्ट मंत्र हें सक्कड दिल्ल्या खातीर अर्गां दिवया. सक्रामेंत आमकां दिल्यात पवित्र सभेंत आमची वाडावळ जावंक आनी पवित्र सभा आमकां सक्कडांक सांगाता येवंक अवकाश केल्ल्या खातीर धन्या देवाक अर्गां दिवया. सांगातास आमी सुकोवन पडल्या हांव सबार पावटी राग हगे द्वेश परीकपणू मानस्ताप मनाभेद आनी तशेंच हेर सबार संगतींनी आमी सुकोवन पडल्या कुटुंबाच्या जबाबदारेन सुकोवन पडल्या आमच्या हुद्द्याच्या जबाबदारेन आमी सुकोवन पडल्या आनी तशेंच भुरग्यांक मार्गदर्शन दिवच्यांत ह्या शेत समारा बरो संबंद दवरच्यांत सुकोवन पडलेल्या हे सर सुखी खातीर सम्या लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसणें मागोवन नितळ काळजान मरये मायेक मानचें बरी आनी देवाक होगोळ सुंचें तसलें हें बलिदान जावचे खातीर आमी आतां मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून पळयोवन सदांच अवंकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. Pavil
मातुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमच्या कुळाचे एका स्त्रियेक तिचे अहंकारपण सांभाळून तुझ्या पुताची आवय जावंक तुवें विंचून काडली आनी तिका आमची आवय करून दिली. तुवें आमकां फावो केल्ले येद्या आवयचें देणें वळखोन आमी समेस्त जेजूच्या देखी प्रमाणे सदांच तिका फावो तो मान आनी मोग दिवन आनी त्याच देखी भोवन मायेच्या पावलांनी चलोवन जेजूचो कोरो पाटलाव आमी करूंक फावो. आनी तशेंच आमी प्रारंभ करचें हें नवें वरस तुज्या कृपेन आनी आशिर्वादान भरलेलें जावं म्हण आमी मागतांव. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. गणन पुस्तकांतलें वसप. सर्विस्परान मोयचेक म्हळें, आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायेलीतांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा, सर्विस्पर तुका आशिर्वाद दिवंक आनी तुका सांबाळूंक. सर्विस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकूंक आनी तुजी दया करूंक. सर्विस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोवंक आनी तुका शांती दिवंक. अशें ताणें म्हजें नांव इस्रायेलीतांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो. देवाचें उतर हें. आणि
सांव पावलान गलतकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, पूण नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्रियेतावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्रकाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्रकाल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो अब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडाक गुलाम न्हय, बगार पूत, आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायज असो वारिस्तारी तूं जालाय. देवाचे उतर हे. देवाचे बरोबर. Hallelujah, 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 hallelujah. Haunzau nasa uzvart sonzraso Karlokan prakas fankoso Uzvaran solso Adlona porso Kaiji korosto serginso Uzvaran solso Adlona porso Kaiji korosto serginso. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्व स्पोर तुमचे सोवे आसून तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. गवळ्यांनी धावाधावी वसून मरियेक जुजेक आनी खावणे निदायल्या बाळकाक तांणी देखली. बाळकाक पळयतच ताचे विशयान देवदूतान सांगल्लें सक्कट तांकां समजलें आनी गवळी सांगताले तें आयकल्लीं सक्तां आजाप पावलीं. पूण मरी ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजांत जगोवन दवरून तो आटयतली. शेकी गवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्या संगती विशयांत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले. सगळे देवदूतान सांगल्ल्या प्रमाणेंच घडल्लें. बाळकाक 8वो दीस भरतच ताका सुनत करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें. हें नांव तो गर्भी संभवचे आदींच देवदूतान दिल्लें. देवाचे उतर हें. भगवंत मरिये देवा मातेची दाबाजीक परब. क्रिस्त ते भोव मोगाच्या भुरग्यानो आवय बापयनो, इगर्ज माता 9वे वर्स मोरये संगी आरंभ करता. वर्साच्या 11च्या दिसा आनी पयल्या दिसा आमी मोरी मायेचो उगडास काडटा. कित्याक एक लांब जिणेची वाट आमी मोरये संगी आरंभ करचें एक इगर्ज माताची येवजण जावन आसा. तितले मात्र न्ही, देवान आपल्या पुताची जिणी, आपल्या पुताची काणी, आपल्या पुताची देणी एका स्त्रिये वरवीं आरंभ केलें आनी ते मोरयाच्या हातांत घालें. त्या देखून आज इगर्ज माता
आमचे तवनेंच आशेता आमी नवे वर्स आरंभ करच्या आदीं आमचें जिवीत आमची जिणी आमची काणी आमची देणी मोरयेच्या हातांत घालूंक जाय आनी मोरये संगी आमी हें नवें वर्स आरंभ करूंक जाय भगवंत मोरी देवाची माता म्हळ्यार कितें एनंगी मोरी देवाच्या की पयलेंत आसली वा ती देवाक तिणें रचल्लें म्हूण न्हय तिका देवाची माता म्हूण आपयता हांव कित्याक तिणें देवाच्या उतराक कल्तीमान घाल्लें देवाच्या उतराक तिणें कल्तीमान घालें आनी देवाचो शब्द तिच्या गर्भांत एक मनशा रूप घेवंक तिणें अवकाश कर्ण दिलें त्या देखून आज आमी मोरयेक मान दिता त्या देखून आज इगर्ज माता मोरी देवाची माता म्हणून आपयता इंग्लिशांत म्हणचें जाल्यार मेरी इज ए गॉड बेरर थियोटोकस म्हणटा हांव मेरी इज ए गॉड बेरर तिणें देवाक आपल्या गर्भांत तिणें 9 म्हयने वोवयलें आनी आपलें कूड तिणें देवाक एक पवित्र स्थान करून दिलें त्या देखून मोरयेक आज ही गरज माता आनी आमी देवाची माता म्हणून आपण आपयता मोरी एक श्रेष्ठ व्यक्ती न्ही आमकां कळीत आसा फाटल्या 8 दिसांनी आमी मोरये विशयांच मस्त आयकलें मोरी एक ल्हानशा गांवांत हायलेली मनीस एक हळ्ळ्यांतली ती श्रेष्ठ व्यक्ती न्ही तिच्या विशयान कोणाकच गोत्तू नासलें पूण केदाळा तिणें देवाच्या उतराक कल्तीमान घालें आनी देवाच्या शब्दाक तिणें प्रेरण दिलें वा तें शब्द तिच्या गर्भांत एक मनशा रूप घेवंक तिणें अवकाश करून दिलो तेन्ना ती श्रेष्ठ जाली मोरी आपलें कूड जेजू खातीर एक सोल्लो करून गेलें त्या देखून ती श्रेष्ठ जाली आनी मोरी श्रेष्ठ जाली कित्याक मोरयेन आमकां जेजूक दिलें जेजूक आमच्या सांगात दवरलें आनी जेजू आमच्या संगी चलच्याक तिणें प्रेरण दिलें वय मोगाच्यानो साबार फावटी आमी चिंताव वा आयकताव मोरी कित्याक देवाची माता म्हणून कित्याक तिणें पयल्यान पयलें देवाच्या उतराक कल्तीमान घाल्लें त्या देखून आयच्या दिसा आमकां एक आपणे जावन आसा केवल देवाचें उतर आमी वाचचें न्हय वाचूंक सुलाभ वा हांगा ताजे वयर एक शर्मव दिवंक सुलाभ पूण त्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय आमचें कन्नडान सांगचें जाल्यार आचारा विचारा नडे नुडी तें एकच जावंक जाय सांगचें एक करचें आनी एक तें समज जायना त्या देखून आमचे आचारा आमचे विचारा आमचे नडे आमचे नुडी ते समा आसल्यार मात्र आमी देवाच्या उतराक कल्तीमान घाल्ल्या परी जाता तितलें मात्र न्हय आमच्या नेरे खरे म्हळ्यार आमच्या नेबर्सां सांगाता हर एक फावटी आमच्या ह्या दिसांनी आमी नेरे खरे म्हणना नेरे होरे म्हणटा नेरे यावरू नमगे होरे आगुवारू होरे म्हळ्यार कितें जड जातात होरे त्या देखून आज आमी सांगूंक जाय आमचे नेबर्स आमकां होरे न्हय बगार खरे खरे म्हळ्यार कितें नेरे खरे और म्हळ्यार आपयतना येवचीं तांचे गरजेक आमी पावचें कित्याक मोरयेच्या जिवितांत तें आमी पळयता मोरी ती गर्भेस्त जाली तितले मात्र न्ही आपल्या कासिनाक तिचें नांव कितें एलिझाबेथाक ती इमिडिएट ती मेळोंक गेली तिच्या गरजेक ती पावली तशें मोगाचें न्हू आयच्या दिसा आमकां साबार एग्जाम्पल्स मेळटात देख्यो मेळटात अब्राहम लिंकन साबार फावटी इलेक्शनां सोलवलो आनी उपरांत साबार इलेक्शनां सोलवल्या उपरांत तो
एक फावटी इलेक्शन जिखलो आनी अमेरिकाचो प्रेसिडेंट जालो. उपरांत एकलो पत्रकर्ता ताजे कडेन विचारलें, तूं इतलो श्रेश्ठ व्यक्ती जावंक तुका प्रेरण दिल्लें कोणें? तेन्ना अब्राहम लिंकन म्हणलो, म्हजी आवय. हांव साबार फावटी इलेक्शनांत सोलवल्या वेळार म्हाका साबार जाणांनी निंदा केली, अपमान केलो, म्हाका ते बिलिटल्ड मी, म्हाका ल्हान केलो. पूण म्हजी आवय म्हाका तिणें पाठिंबो दिलो, म्हाका लोटून धरलें, म्हजो संगत तिणें सोडूना, म्हजो हात धरलो, म्हाका तिणें प्रेरण दिलें, म्हाका तिचो संगत दिलो, हांवें तिचो हजरपण भोगलें. त्या देखून हांव आज श्रेश्ठ व्यक्ती जायचे जाल्यार कारण जावन आसा म्हजी आवय. थॉमस आल्वा एडिसन हाजी वळख आसूंक पुरो तुमकां, वा हाजे विशयांत आयकलां पुरो. आज जर तर आमी उजवाडांत बसल्या ताका कारण जावन आसा थॉमस आल्वा एडिसन. आनी थॉमस आल्वा एडिसन ल्हान भुरगो आसतना ताज्या माथ्यान कांयच उरनातलें, ताका कांयच शिकप समजनातलें. त्या देखून ताज्या टिचरीन ताज्या आवय बापायक आपयलें आनी म्हळें, ओ भुरगो कांयच प्रयोजन नातलो, हाका कांयच तेकलेक वचना, हाजे तकलेन कांय उरना, त्या देखून तुमी हाका घरास कितें म्हणी करा म्हणून. पूण आवयन आपल्या पुताक ट्युशन दिलें. आपल्या पुता सांगता मस्त वेळ करसिलो, आपल्या पुताक तिणें शिकयलें. आनी थॉमस आल्वा एडिसन एक सायंटिस्ट जालो. आनी तो उपरांत म्हणटा, जर तर आज हांवें हें बल्ब सोदून काडिचें जाल्यार हाका कारण जावन आसा म्हजी आवय. तितले मात्र न्ही, आमी पळयता इगर्ज मतें ती आमी पळयता साबार सांत आसात आनी ती सांत जावंक प्रेरण जाल्ली आसात तांच्यो आवयो. एग्जाम्पल, ऑगस्टीन एक संवसाराची जिणी जियेल्लो तो मनीस, पाड जिणी जियेल्लो मनीस, पूण ताची आवय संत मोनिका सुमार 7, 8, 9, 10 वर्सां तिचे खातीर तिणें मागणें केलें. आनी ऑगस्टीन एक सांत जावंक कारण मोनिका जाली. वय मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत एक आवयचें पात्र एक व्हड जावन आसा. त्या देखून इगर्ज मतां आज आमकां एक आवयक आमच्या मुखार दवरता, मोरयेक आमच्या मुखार दवरता. मोरी जावन आसा आमच्या सर्वांची एक आध्यात्मीक आवय. तशेंच आमकां भौतीक आवयो आसात. आमकां 9 म्हयने आपल्या गर्भांत वोवून एक मनशा रूप दिल्ली आवय आसात. आनी इगर्ज मतां जावन आसा अनेक आवय. त्या देखून हर एकल्यांक आमकां 3 आवयो आसात. पयली आवय आमकां जल्म दिल्ली, दुसरी आवय आमच्या आध्यात्मीक जिविताक प्रेरण दिवची, ते जावन आसा इगर्ज माता. आनी तिसरें जावन आसा आमची अदीक श्रेश्ठ आवय मोरी माता. तिचे आमी देख घेवंक आज इगर्ज माता आपयता. मोरयेंतून आमी साबार विशयो शिकयत. तुमकां आज मोरयेच्या विशयांत 4 वा 5 डी तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशयता. डी फॉर डियर. फर्स्ट डी जावन आसा डिसायपलशीप. डिसायपलशीप म्हळ्यार कितें? अपोस्टल, शिष्य. ओके, शिष्य. आमी कन्नडांत शिष्य म्हळ्यार पयल्या काळार शिष्य म्हळ्यार गुरुविನ ಪಾದದಡಿ ಕುಳಿತವನೇ ಶಿಷ್ಯ. ಗುರುವಿನ ಪಾದದಡಿ अशें न्ही मुखार बसलो शिष्य न्ही. ओके, एका मास्टराच्या पांया मुळांत बसल्याक आमी काले म्हण आपयतले शिष्य. ओके, मोरी देवाच्या उतराक कल्तीमान गल्ली पयली अपोस्टल. मेरी इज द फर्स्ट अपोस्टल. कित्याक तिणें काली देवाच्या पांया मुळा बसले न्ही, देवाकच आपलें कूड, आपलें काळीज समर्पण दिलें. शी इज द फर्स्ट डिसायपल. त्या देखून आयच्या दिसा ह्या 9वें वर्स आमी आरंभ करतना आमकांच विचारूंक जाय, हांव देवाची खरी वा खरो अपोस्टल जावंक शकतांगी. दुसरें जावन आसा डिपेंडन्स ऑन गॉड. सेकंड डी, डिपेंडन्स ऑन गॉड. मोरये लागीं कांय नासतलें.
मोरये लागी कांय नातलें, एक ल्हानसो गोठो मात्र. पूण मोरी खवणेर तावन कुर्सा पर्यंत जेजू वा देवाते अवलंबीत जाली. देवाते अवलंबीत जाली. आयच्या वचपांत आयकले बरी तिणें सगळें आपल्या काळजांत आठवून दवरलें. डिपेंडन्स ऑन गॉड. आमी आमकांच आज विचारून पळया, आमी कोणाचे वयर डिपेंड जावन आसा? कोणाचे वयर आमी डिपेंड जावन आसा? आमची आस्त, वस्त, भुरगीं वा आमच्यो खंयच्या वयर आमी आज डिपेंड जावन आसा? हू इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी? हू इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी? गॉड ऑर ह्युमन पर्सन? थिंग्स ऑर गॉड? मोरयेतून आमी शिकोवंक जाय. कित्याक मोरयेतीं कांयच नातलें. तिका इतलेंच कळितालें, तुजे खुशे प्रमाणे म्हजे थंय जा. इतलें मात्र तिणें सांगलें. लेट युअर वील बी डन इन माय लायफ. लेट युअर वील बी डन इन माय लायफ. डिपेंडन्स ऑन गॉड. डिपेंडन्स ऑन गॉड. थर्ड, डिसर्नमेंट. डिसर्नमेंट म्हळ्यार कालें सारकी वाट सोदची. सारकी वाट सोदची. आयच्या काळार आमकां साबार वाट्यो आसात. बरें करूंक, वायट करूंक. सुलाभ रितीन पयशे करूंक, कश्टांनी पयशे करूंक. सुलाभ रितीन संबंद मोडूंक, सुलाभ रितीन संबंद घट्ट धरूंक. सुलाभ रितीन भुरग्यांक वायट वाटेर येतना ओगेच रावूंक वा तांकां सुलाभ रितीन फाटी हाडूंक. डिसर्नमेंट. सारकी वाट सोदूंक आवय बापायनी आज मोरयेतावन शिकोवंक जाय. मोरी जेजू चुकल्या वेळार मोरयेनी विचारलें जेजूक, कित्याक तुवें अशें केलें? आज आमी सवाल विचारूंक जाय. आवयनी भुरग्यां कडेन वा कुटुंबांतली सवालां जोर करचे न्ही, गाळी दिवचे न्ही, तोंडाक आयिल्लें उलोवचें न्ही. पूण बऱ्या रितीन आमी सारकी वाट सोदूंक जाय. हें मोरयेतून आमी शिकयत. चवथें डी जावन आसा डिवोशन. भक्तीपण. भक्तीपण. परतून पळयता मोरयेच्या जिवितांत वा जिवनांत खवणेरतान कुर्सा पर्यंत मोरी आपलें भक्तीपण देवा ती सांबाळली. ल्हान तावनूच जेजू बाळूक आसतनाच मोरयेक सवालां वयर सवालां, कश्टां वयर कश्टां आयलीं. त्या ल्हान बाळशाक कणगून एक कत्त्या वयर इजिप्टाक वचूंक पडलें. पयल्यान पयलें तिका जल्म दिवंक एक बरो जागो मेळ्ळो ना. उपरांत तितलें मात्र न्ही, ती इजिप्टाक पलायन जावंक पडलें. हेरोद तांच्या फाटल्यान आसलो. उपरांत एक घर नातलें तांकां. सुतारीचें काम करूंक पडलें जुजेक. सुलाबायची जिणी न्ही. सुलाबायची जिणी न्ही. त्या देखून आमी मोरयेतावन शिकोवंक जाय. इतलें कश्ट जाल्यार देवाची एक आवय जाल्यार तिणें रावळ्यार मागोना, पयशे मागोना वा स्पेशल प्रिविलेजीस मागोना. हांव देवाची माता, म्हाका इगर्जीन पयलो जागो दिया वा खंय अशें खंय येतना म्हाका बसारे मुखलो जागो दिया म्हण तिणें मागोना. शी लिव्ड ए व्हेरी सिंपल हंबल लायफ. सिंपल हंबल लायफ. त्या देखून तिका आज देव माता आमच्या मुखार दवरता. डिवोशन, देवभक्ती आमकां गरजेचें. आनी चवथें पांचवें जावन आसा डेडिकेशन. डेडिकेशन. समर्पीत जावचें. कुर्सांत जेजू मरून आसल्यार मोरी थिंयसर भोव मरुना. कित्याक देवान म्हाका अशें केलें? कित्याक आनेकल्या भुरग्यांक अशें जावना? म्हज्याच पुताक कित्याक जालें? आमच्याच वयर कश्ट कित्याक येजे? आमकांच कित्याक अशें घडटा म्हूण तिणें ती भोव मारूना. पूण देवाच्या कुशेक कल्तमान घालें आनी थंयसर ती म्हणाली, लेट युअर वील बी डन. डेडिकेशन. ह्या वर्साच्या आमी आज आरंभ करता. आमच्या हें सगळें आमचें सगळें वर्स आमी मोरयेक समर्पण दिवया. ह्या वर्सा आमी दोन तरांची जावयेत. एक डक हमसा म्हणटा म्हणलें, पक 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 करनंत आसता पळय तें डक म्हळ्यार केदाळे कोडयो काडच्यो. बरेंच ना पक 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 म्हणचें. ती तशें हें अशें तो तसो वो असो एक तशें जावयेत.
आनीक आमी गीद जावचे. गीद म्हळ्यार कितें? इगल. हें पुरो सोडून वयर रोवचें. वयर रोवचें. कश्ट आसात. वयर उबोवंक आमकां तांक जायचें, बळ जायचें. पूण हें पुरो हाजे हमसा बरें पाक 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 करना आसच्या की ताजे किल्ले वयर उबोवन आमी मुखार वयचें. चॉयस तुमचें. मोरी येता न्हू ही 5 डी तुमी शिकतना. पयलें डी डिसायपलशीप, सेकंड डिपेंडन्स ऑन गॉड म्हळ्यार देवते अवलंबीत जावचें. तिसरें डिजर्नमेंट, सारकी वाट सोदचें. चवथें डिवोशन, देवभक्ती आमी सांबाळचें. आनी 5वें जावन आसा डेडिकेशन, समर्पीत जावचें. केदाळा ही 5 डी आमचे थंय आसा, आमी इगल्स जाता. खंय आमचे थंय हें ना, आमी काले जाता. कळ्ळें तुमकां? चॉयस तुमची. आमेन. उबी रावया. आमचो भावार्थ त्रिएक देवातय आमी आतां उसारया. एकाच देवाक सतमानता, सर्पदेदार बाप तो सर्गांनी प्रितमेचो दिसता आनी न्याय दिसता सर्व वस्तूचो रचणार. आनी एका सोम्यान जेजू क्रिस्ताक समंता देवाचो एकलोच पुतो सर्गाळा आदी बापातान जल्मला. देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजल्लो खरो देव. तो देवातान जल्मला ताका रसोंक ना. बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासत आनी आमच्या सोडवणे पासत सर्गार तांतो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मरयेची उदारी ताणें घूट घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पांच पिलाताकाल ताका करसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेबिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता. ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तो निपजला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा वावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुतांनी स्थापलेले देव सभेक सतमानता. पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, हे वर्स संपून नवें वर्स प्रारंभ करच्या उमरार आमी आसतना मोरी देवाची माता तिणें केल्ली देवाची कुशी गल्ली कल्तिमान देवाच्या कुशेक सम्यासी साकर्ण जावन आमकां आज वर्ती आदर्श जावन आसा. तर आख्या पवी सभेच्या सर मणयारांनी आनी आमी भावार्थी लोकांनी तिची देख घेवन सगळें नवें वर्स संतोशान सम्याच्या कृपेन आनी आशिर्वादान भरलेलें आमकां जावच्याक आमची मागणी सरेस्परा देवाक आमी आतां उसान सांगया. बापा, आमच्या पापा साहेबाक, बिस्पांक, याजकांक आनी धर्मीक भाव भयणींक राख. तांणी मोरये माये परी तुजी खुशी जाणा जावन निस्वार्थीपणी तुजो पाटलाव करूंक जायते प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. जवाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या समाजांतल्या सर मुखेल्यांनी तशेंच सर परजांक तुका समर्पिताव. हे नवें वर्स आरंभ जातना सर्वांनी स्वार्थ राग मोसोरसून हे समाजेक बेसावन जावन जीव आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे परिसर आमची जबाबदारी म्हणलें समजून हे परिसर पवित्रपणे सांबाळूंक आनी परिसराचे संरक्षण करूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद वोत. आमी आमच्या कुटुंबाक फावो तो वेळ दिवंक
सर्व संगता माया मोगान एकामेका बोगसून एक पोटान जियो कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सोमेस युवाजनांनी आपल्या जिवितांत खरो शेवट जाना जाव त्या प्रकार जियो जाय ते दृढ मन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हाजीर असल्या सर्वांनी मोरये मायेचे आदर्श घेवन जेजूचो खऱ्यान पाटलाव करूंक जाय जाल्ली कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आता एक घडी बरो आमच्या दोळ्यांपण मौनपणी आम्ही मागया. कोणा पासून आमी मागता म्हूण सांगला तांचोय उडास काडया. जायत्यांक आमची मागण्याची गरज आसा. आमकांच कितें गरज आसा वैयक्तीक जिणेंत तेंय आमी आतां मागया. सर पदवेदार देवा, हो आज ह्या वर्साचो निमाणो दीस हांगासर पावोवंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमच्या विर्गजीचेर आनी सर कुटुंबांचेर वतल्या सर्व कृपे देण्या आशिर्वादा खातीर आमी अर्गां दिता. फुडलें वर्स आमकां संतोशाचें तुज्या कृपेन आनी आशिर्वादान भरलेलें जमच्याक आमची तवडी प्रार्थना आमी तुज्या पांयां तळा दवरल्यान. आनी की जायते आमचे यात्रेक काळजाच्या गुणायेंत आसात ते सगळे सोम्यान तूं जाणाय. कितें आमकां गरज आसा सर्गींच्या वाटे कुशीन आमची मेटां काडूंक तें सक्कड तुज्या मोगान आनी उदारपणान आमकां दी. ही मागणी आमी करता तुज्या सुपुता जेजूचे नांवी. आमेन. Oh
म्हज्या भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेन. देवा आमच्या सर पदवेदार बापा, बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तुनसो तें शेवटाक पावयताय. भगवंत देव मातेची दाबाजीक परब आनी आमी संतोशान संभ्रमता. तिच्या विनवणेन तुवें सुरू केलां तें कृपेचें काम आनी नवें वरस तुमचो शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाचे माय जाल्ले नित्यांकारी मरयेक आमी नमन करताना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता. तुका वंदिता, तुजी किती परगट करता. आपल्या ओंकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्रत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिने संवसारार फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी देखून आतां देव दुतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कलतेपणी मागता. तुज्या कथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. अख्ख्या पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भाग्यवान बापा पासून, पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा पासून आनी धर्मदूतांनी परगटलेलो आनी तसो खरो भावार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासून. सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी सकळणीचे खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्लेल्या आमा समेस्तांची दायो कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा,
तुका वाकणूक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमा सुमेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता. अख्ख्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्या आनी देवाचे सदांच अवकार मायेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पतीक भाग्यवन जुजेक तशेंच भाग्यवन पेद्रो आनी पावलो आनी आंद्रे, जाकोब, जुआंव, तोमास, जाकोब आनी फिलिपो, बार्तोलोमेव, मातेव, सिमांव आनी ताद्देव, लीन, क्लेत, क्लेमेन, क्रिस, कर्नेल, सिप्रियन, लॉरेस, क्रिसोगन, जुआंव आनी पावलो, कॉस्मस आनी दमियांव, ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्षक्षांक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंतांक कोलकाताच्या सांत तेरेजाक आमी भक्तीन वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मनेरांची आनी सगळ्या तुज्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सासणाच्या केस्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडिल्ल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा, ह्या देणांचेर प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी ती तूं मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदेदार बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेया आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करा. भावार्था सोगोट परगटुया. बापा, आमी तुजे मणयारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो, जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो भक्तीपणी उडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ, पवित्र आनी संपूर्ण बली, हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवन साकरा आबेलाची देणी, बावार्थांच्या बापा आब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्की सदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हें बलिदान तुका मानवो. सर पदेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी कलतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी आनी देण्यांनी भर. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींची काकूळद कर. भावार्थाची मोर आसून ती आमचे आदी गेल्यान आनी विश्ववंत आसात. तांकां आनी क्रिस्तते मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सूख आनी शांती मेळूं. आनी आमा पतक्यांक तुज्या आगणीत काकुळदीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवंक ना, पूण आमची पतकां बोगोस
आनी जुवांव स्टेफन मतियास बार्नबास इनास अलेक्झांडर मार्सेलिन पेद्रो फेलिसिता परपेत आगता लुसिया ॲग्नेस सिसिलिया अनस्तासिया या तुझ्या धर्मदूतांच्या आणि रक्तसाक्षांच्या आणि सुमेस तुझ्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे वदेशीन तूं सर्वेस्परा हे सर बरे वस्तू रचून जिवन आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडबंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपतकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माया मोगोचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी.
सोम्या जेजू क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बापाचे कुशेप्रमाणे आणि पवित्र आत्म्याच्या सहकारान संसाराक तुवें नवें जिवीत दिलें ह्या तुज्या भोव पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळ्या आमच्या कोटेपणांतली आमकां निवार आनी सदांच तुज्या आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी तुजे सरशिलीं वेगळीं सरूंक केदींच आमकां निर्मी नाका. पळया ओ जेजू गर्दनाच्या गोट्यान जल्मल्लो आमचो सोमी आनी सडवणदार देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयला आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें जेबितेरियमचे म्हाका पवना व तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगात आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. जेजू तूं ये काळजान म्हज्या घे म्हाका तूं घे गोबान तुज्या राव म्हजे थंय राव राया म्हाका तूं पाव दयेन तुज्या. जेजू तूं ये काळजान म्हज्या घे म्हाका तूं घे गोबान तुज्या मुझे तेरा राया मुझा म्हाका तूं पाव दयेन तुज्या. जिविताचो आत्मिकान दिवचो उजवाड तो संवसाराचो जीन उजवाड आमचो राय तो सर्गा संवसाराचो राय तो काळजाचो सोडवोंदार तूं पातक्याचो आसरो तूं आमचो. जेजू तूं ये काळजान म्हज्या घे म्हाका तूं घे गोबान तुज्या राव मुझे तेरा
जेजू ख्रिस्त काल तसंच आज आणि सदा सर्वता. प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या भोव कणवळ्या बापा, जेजून अवकार मायेतावन घेतलेली कूड आणि रगात आमचे काणांनी पिवान जाल्यान ह्या अमोलीक देण्या खातीर तशेंच ताचे अवकार मायेच्या आणि आमच्या जण एकल्याच्या आवयपणाच्या देण्या पासून खतखतीत काळजान आमी तुका दिन वाचताव. जेजूच्या आवयची देखी प्रमाणे चलोवंक सगळ्या आमच्या आवयांक कृपा दी आणि जेजू बरी आमी समेस्तानी ह्या सर्गींच्या मायेचे आणि आमच्या जण एकल्याचे आवयचे काळी संतोषान भरूंक आमकां आदार दी म्हूण मागताव. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आता समेस्तानी बसचे. पहिले गवळीक परिशदेच्या सन्यांनी सकडांनी मुखार येवचे आणि हांगासर सेमी सर्कल मेळटा बगडे ते तुमी रावोंक विनंती आसा. तुमी तुमचो उजवो हात मुखार धरूंक आसा. मागीर हांगासर वाचतना थंय हांव म्हणून आसा, थंय एक एकल्यानच हांगा म्हज्या उजव्या कशीत हांव न्हू हांव म्हणटाना थंय तुवें तुजें नांव सांगचें, हर एकल्यान तांचें नांव सांगचें. ताज्या उपरांत मुंदरसून वेता. गवळीक परिशदेच्या सन्यांनी करचे प्रमाण दयकान तुमचो हात मुखार धरा. कोलकाताची सांत तेरेस फिरगजीचे सांगा. कोलकाताच्या सांत तेरेस फिरगजी गवळीक परिशदेचो सांदो जावन आसचो हांव कुशेन ही सेवा स्वीकार करता. पवित्र सभेच्या शिकवणेक मंगळूर दिएसीच्या बिस्पान दिवच्या सर्व आदेशांक आणि मार्गदर्शनांक हांव काल जाता. फिरगज सभेचो आणि फिरगज गवळीक परिशदेचो अध्यक्ष जावन आसच्या विगारा सभे विश्वासान आणि प्रामाणीकपणी फिरगजीची सेवा करता म्हूण भास दिता. तुमचो हात सकल करा. पेपरांत मागीर तुमी दसखत घालयात. आतां पेन्ना आनी आसचीनात. मागीर घालयात दसखत. वेळ आसा. आतां पेपरां तुमचे कडेन दवरयत ना जाल्यार सांगाता काणयोन मागीर दसखत घालयात. ही उतर भास म्हज्या फिरगजीच्या लोकां मुखार तांणी केल्या म्हणून हांव रुजवात दितां. फिरगज गवळीक परिशदेचो अध्यक्ष विगार तारीख 31 डिसेंबर 2025. देव बरें करूं. हांव एलियास फेर्नांडीस हे कोलकात्याच्या साम फिरगज गवळी परिशदेचो उपाध्यक्ष जावन हो हुद्दो कुशेन स्वीकार करता. पवित्र सभेच्या शिकवणेक बाबसाहेबान आणि मंगळूर दिएसीच्या बिस्पान दिवच्या सर आदेशांक आणि मार्गदर्शनाक हांव काल जाता. फिरगज सभेचो आणि फिरगज गवळी परिशदेचो अध्यक्ष जावन आसच्या विगारा सभे विश्वासान आणि प्रामाणीकपणी फिरगजीची सेवा करता म्हूण हांव परमण करतां. हे म्हजें परमण पाळूंक देव म्हाका आदार दिवं.
फिरगज गवळी परिषदेच्या कार्यदर्शीन करचे प्रमाण नवीन रोशन मंतेरो. हांव नवीन रोशन मोंतेरो हे कोलकाताच्या सांत तेरेजा फिरगजेचे गवळी परिशदेचो कार्यदर्शी जावन हो हुद्दो खुशेन स्वीकार करता. पयत सभेचे शिकवणेक मंगळूर दिएसेसीचे बिस्पान दिवच्या सर्व आदेशांक आनी मार्गदर्शनांक हांव काल जाता. फिरगज सभेचो आनी फिरगज गवळी परिशदेचो अध्यक्ष जावन आसच्या विगारासोवे विश्वासान आनी प्रामाणीकपणी फिरगजेची सेवा करता म्हण फर्माण करता. हे म्हजें फर्माण पाळोवंक देव म्हाका आदार दिवं. आता सर आयोगाचो संयोजक ताणें करचें प्रमाण विलियम कोलकाताचे सांत तेरेस फिरगज हांव विलियम लोबो ह्या कोलकाताच्या सांत तेरेस फिरगजीच्या गवळी परिस्थितीचो सौर आयोगाचो संयोजक जावन हो हुद्दो खुशेन हांव स्वीकार करता. पय सभेचे शिकवणेक मंगळूर देशीच्या बिस्पान दिवच्या सौर आदेशांक आनी मार्गदर्शनाक हांव काल जाता. फिरगज सभेचो आनी फिरगज गवळी परिस्थितीच्या अध्यक्ष जावन आसच्या विगारासोवे विश्वासान आनी प्रामाणीकपणी फिरगजेची सेवा करता म्हणून फर्माण करता. हें म्हजें फर्माण पाळोवंक देव म्हाका आदार दिवं. आता फिरगज आर्थीक समितीच्या सन्यांनी एक एकल्यान येवन प्रमाण करूंक आसा. पयलें विलियम फेर्नांडीस, ताजे उपरांत प्रेसी फेर्नांडीस आनी उपरांत ऑस्टीन मोंतेरो आनी मेल्विन डिसोजा. हांव विलियम फेर्नांडीस कोलकाताची सांत तेरेस फिरगजेची आरती समितीचो सांदो जावन आजचो हांव कुशेन ही सेवा स्वीकार करता. पय सभेचे शिकवणेक मंगळूर दिएसेसीच्या बिस्पान दिवच्या सौर आदेशांक आनी मार्गदर्शनांक हांव काल जाता. फिरगज सभेचो आनी फिरगज गवळी परिशदेचो अध्यक्ष जावन आसच्या विगारासोवे विश्वासान आनी प्रामाणीकपणी फिरगजेची सेवा करता आनी फिरगजेची आर्थीक परिशदेच्या जमतेर विचार विनिमय जाल्ले विशय आनी निर्धार बाबती गुप्तपण सांबाळटा म्हूण फर्माण करता. हें म्हजें फर्माण पाळोवंक देव म्हाका आदार. कोलकाताची सांत तेरेजा फिरगज कोलकाताची सांत तेरेज फिरगज आर्थीक समितीचो सांदो जावन आजचो हांव प्रिसी फेर्नांडीस खुशेन ही सेवा स्वीकार करता. पवित्र सभेचे शिकवणेक मंगळूर दिएसेसीच्या बिस्पान दिवच्या सर आदेशांक आनी मार्गदर्शनाक हांव काल जाता. फिरगज सभेचो आनी फिरगज गवळी परिशदेचो अध्यक्ष जावन आसच्या विगारासोवे विश्वासान आनी प्रामाणीकपणी फिरगजीची सेवा करता आनी फिरगज आर्थीक परिशदेचे जमतेर विचार विनिमय जाल्ले विशय आनी निर्धारा भोवती गुप्तपण सांबाळटा म्हूण फर्माण करता. हे म्हजें फर्माण पाळोवंक देव म्हाका आदार दिवं.
कोलकाताची सांतेरेजा फिरगज आरती समितीचो सांदो जावन आसचो हांव ऑस्टीन मोंतेरो खोशेन ही सेवा स्वीकार करता. होय सभेचे शिकवणेक मंगळूर देशीच्या बिस्पान दिवच्या सर्व आदेशांक आनी मार्गदर्शनाक हांव काल जाता. फिरगज सभेचो आनी फिरगज गवळी परिशदेचो अध्यक्ष जावनासच्या विगारा सवे विश्वासान आनी प्रामाणीकपणी फिरगेची सेवा करता आनी फिरगज आर्थीक परिशदेचे जमातीर विचार विनिमय केल्ले विशय आनी निर्धारा बाबतीं गुप्तपण सांबाळटा म्हूण फर्माण करता. हें म्हजें फर्माण पाळोवंक देव म्हाका आदार दिवं. मेल्विन डिसोजा. कोलकाताची सांत तेरेजा फिरगज आर्थीक समितीचो सांदो जावन आसचो हांव मेल्विन डिसोजा कुशीन ही सेवा स्वीकार करता. होय सभेचे शिकवणेक मंगळूर जेसूच्या बिस्पान दिवच्या सर्व आदेशांक आनी मार्गदर्शनाक हांव काल जाता. फिरगज सभेचो आनी फिरगज गवळी परिशदेचो अध्यक्ष जावन आसच्या विगारा सवे विश्वासान आनी प्रामाणीकपणी फिरगजीची सेवा करता आनी फिरगज आर्थीक परिशदेचे समितीचेर विचार विनिमय जाल्ले विशय आनी निर्धारां बाबतीं गुप्तपण सांबाळटा म्हूण फर्माण करता. हें म्हजें फर्माण पाळोवंक देव म्हाका आदार दिवं. नव्यान अस्तित्वाक आयिल्ल्या फिरगज गवळी परिशदेच्या सर संद्यांक चुनाय जाल्ल्या संद्यांक येदोळ पर्यंत गुरकार आनी मुंदर सनवेचे गुरकार तशेंच उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी सर आयोगाचो संयोजक आनी तशेंच आर्थीक समितीचे संदे तुमी केल्लें फर्माण ह्या फिरगजीच्या लोकां मुखार आनी म्हजे मुखार केलां. ते देखून देव तुमकां आदार दिवं दी आनी आमची फिरगज उंचल्या हंताक व्हरूंक तुमचें मुखेलपण देवाच्या कृपेन आनी आशिर्वादान भरलेलें जावं दी म्हणून तुमकां समेस्ता हांव बरें मागतां. नवें वर्स हें वर्स संपलें. तुमी हांगासर आशिल्ल्या सबार लोकांक भुरग्यांक व्हडांक ल्हानांक तशेंच आमच्या फिरगजीचीं जायतीं आतां घरां आसात थोडीं येवंक जावना परगांवांत आसात आनी विविध गांवांत आसात. सर आमच्या फिरगज घरांक डियॉकॉन रॉश्विन आनी दोनी कोमेताची धर्म भयणी सुपिरियर आनी तांची कम्युनिटी तांच्या तर्फेन आनी म्हज्या तर्फेन तुमकां संतोश भरीत नवें वर्स देवाच्या कृपेन आनी आशिर्वादान भरलेलें 2026 हें नवें वर्स हांव मागतां. देव तुमकां सगळ्यांक राखून दी सांबाळून दी हें जावन आसा म्हजें मागणें. निमाण्या गिता नंतर नव्या वर्साचो संतोश वांटून घेवच्याक सगळ्यांक केक पीस आनी तशेंच एक टेट्रापॅक पिवन आसतलें. तुमी हें दयेकन स्विकार करूंक जाय आनी एकामेका मेळोन नव्या वर्साक शुभाशय पाठोवंक हो एक वर्तो अवकाश. तशेंच तुमी सगळ्यांनी रावा जाय. पोर नव्या वर्साच्या पोर क्रिस्मसा दिसा रावल्यात कांय लांब जायना आनी एक थोडें एक 20 मिनटाचें प्रोग्राम आसा. YCS भुरग्यांत हांव न्हू हावजी खेळ केक ड्रॉ आनी तांतूं 3 किलो 2 किलो आनी 1 किलो आनी लकी स्टार 2026 आनी कुसवार बास्केट हें ऑक्शन आनी तशेंच ड्रॉ आसतलें. आमच्या PUCच्या भुरग्यांक तुमचो सहकार तुमी दिया. तांणी भोव अपुरबायेन सांजेर येवन सुमार 15 दीस गर्दनाचो गोठो तांणी तयार केला आनी तांकां हांव अभिनंदन पाठयतां. तशेंच परतां रडून वतात तर आमचे टिकेटी कोणी काणये नात वेळ ना आमकां एग्जाम आसली तशें अशें म्हणून जाल्यार ताणें रडची गरज ना कित्याक तुमी हांगासर आसात. आतां भायर वयताना थोडे टिकेटी आसात दयकन काणये या हावजी टिकेट काणये या आनी थोडे टिकेट लकी ड्रॉचे उरल्यात ते म्हजे लागीं आसा दिता. देखून आमच्या भुरग्यांनी धाकट्या भुरग्यांनी PUCच्या भुरग्यांनी रडचें नाका तांकां संतोश भरीत करया. एक 100 रुपया दिवन टिकेट काणया आनी तशेंच 100 रुपयांचे ते घाल आनी एक हावजी टिकेटी काणयो न्हू ह्या खेळांत आमी पात्र घेवया.
हो एक अवकाश आमकां सांगाता मेळोंक आनी एक वर्स राखचें पडटा त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी रावोंक हांव विनंती करता. आज प्रत्येक जावन गवळी परिशदेच्या संध्यांक उपाध्यक्ष जावन चुनाय जाल्ल्या एलियास फर्नांडीस, कार्यदर्शी नवीन रोशन मोंतेरो आनी सर आयोगाचो संयोजक विलियम लोबो हांकां हांव अभिनंदन पटयतां. आनी नव्या गवळी परिशदेचें पयलें मिटींग हांवें जानेवारी 4 तारखेक म्हणलें, कारणांतर जावन तें मिटींग त्या दीस करूंक जायना. त्या देखून 11 तारखेर त्या दीस 2 काजारां आनी संभ्रम आसात. तरी सकाळीं 7 वरांचें मीस जाल्ल्या उपरांत एक खाली 20 मिनटांचें हें मिटींग दोनूच अजेंडा विशय. एक फिरगजीचो दिवस तो फेब्रुवारी 15 येता, 18 तारखेर आश्वेन सिंधीचो बुधवार येता. देखून फेब्रुवारीच्या 15 तारखेर आमी फिरगज दीस कसो आचरण करचो ह्या विशयांत आनी करेजमाची मोठवी मांडावळ ती सदांचीच त्या विशयांत एक थोडो वेळ विचार विनिमय. देखून काल 20 मिनटांचें मिटींग तुमी सगळ्यांनी गवळी परिशद संध्यांनी जानेवारी 11 तारखेर सकाळीं 7 वरांच्या मिसा उपरांत ह्या मिटिंगाक हजर जावंक हांव विनंती करतां. पुरसत करा. गायन मंडळी पोर तुमी तांची मधुर गितां आयकल्यांत आनी आजय आराधना वेळार आनी आतां भोव अपुरबायेन गायन केलां आमच्या फिरगज गायन मंडळीन कॉयर मेंबर्सांनी. तांकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन कॉयराची अध्यक्षीण लिझी फर्नांडीस आनी सदांय कॉयराच्यांक आपोवचें टायम दिवचो केदाळा म्हूण सांगचें उपाध्यक्ष एलियास फर्नांडीस आनी सर गावप्यांक आनी वजंत्र खेळलेल्यांक हांव धन्यवाद पटयतां. तुमी भोव अपुरबायेन गायन केलां. तुमचो त्याग, तुमचो सॅक्रिफीस आनी उरल्यांक सबार जाणांक सगळ्यांक बरें करून मागोवंक तुमी कुमक केल्या. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी अभिनंदन पटयतां. आलतार भुरगे चले आनी चलयो ताणें पुरुशावर येवचेंच एक संभ्रम, एक अलंकार. आनी वयर भुरगीं आसात जाल्यार थोडीं जाणां वयर आसा, सगळ्यांक जागो ना, त्या देखून थोडीं हांगा सकयल आसात. सगळ्यांक आलतार भुरग्यांक तांकां हांव प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा. भोव उर्बेन फेस्ताच्या संदर्भार ह्या आयतारा ह्या शनिवारा मिसाक तीं येतात. ह्या थोडे फावटी पुरसत आसतना सदां मिसाकी लोप घालन हांगासर मिसाची ही वेदी सेवा ती करतात. सक्कड भुरग्यांक हांव अभिनंदन पटयतां. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रत्येक जावन तुमच्या वडिलांक पेरंट्सांकी हांव आभार मानतां. हें फेस्त आचरण करूंक मुद्दम दिल्ल्यांक तशेंच सहकार दिल्या फिरगज गवळी परिशद सन्यांक आनी प्रत्येक जावन गुरकारांक वाड्यांत कार्यक्रम आसतना मुखेलपणकाण येतात आनी प्रतिनिधी भोव अपुरबायेन तुमची जबाबदारी तुमी चलयतात. तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हें फेस्त आचरण करूंक मुद्दम दिवन सहकार दिल्ल्यांक. आतां मुद्दमांक आनी मिस्त्रीलांक वाती आसतल्यो. आमचे फिरगज जिवाळ दवरच्याक फिरगजीचे सर संघ संस्थे सक्कड संघ संस्थेचे अध्यक्ष आनी हुद्देदार आनी सांदे तुमी केदाळाय हांगा इगर्जींत मोगाची सेवा तुमच्या मागण्या मारिफात आनी उपरांत ती सेवा दितात. संघ संस्थे जिवाळ आसात. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ICM गटाक फेब्रुवारी 1 तारखेर आमचे ICM गटाक फेब्रुवारीच्या 1 तारखेर आयतारा चॅम्पियन्स कप 2026 क्रिकेट मॅच आसा करता. आनी हे पालदने पिरगजीच्या दादल्यांक मात्र, बाल मनशांनी इल्लो सपोर्ट दिवचो, दादल्यांक मात्र 100 टिमां मात्र अवकाश. आनी ह्या टिमाक हर एका टिमाक एक ओनर जाय. कोणाक ओनर जावंक मोन आसा IPLान तुमकां गोत आसा तशें मोन आसल्यार तुमी नांवां ब्रदरा कडेन दियेत. ह्या ICM अध्यक्षा लागीं दिवयेत. तुमी आमच्या युवा जाणांक तांणी करचे ह्या खेळाक फिरगजगारांक तुमचे पासून करचो खेळ तांकां तुमचो सहकार दिया. आनी कोणें खेळचें खेळगड्यांनी वॉट्सअप ग्रूप वाड्याचो तांतो रजिस्टर करूंक जाय. चडीत माहेत ICM अध्यक्ष आनी हुद्देदारा लागीं तुमी काणी घेवची. ह्या गरज आसल्यार फुडल्या आयतारांनी दिवयेत. आज लितुर्जी चलोवन व्हेल्ल्या समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां जानेवारी 1 तारीख 2026 9 वर्स मीस सकाळीं 7 वरांचेर इस्कालाचें आनी तशेंच कामाचो दीस सुकोवन थंयसर 8 वरार म्हूण पडला. देखून तुमी 7 वरार फाल्यां सकाळीं ह्या मिसाक येवचें आनी 9 वरास प्रारंभ करूंक हांव तुमकां उलो दितां. आतां पिरगजीचो गवळी परिशद कार्यदर्शी मिसा वडोल हांवें वाचून सांगल्यात तांणी पयलें मुखार येवचें, मागीर मुद्दम दिल्ल्यांनी
तांची नांवां वाचतना मुखार येवन मानाची वात करून विनंती करता. तशेंच मुद्दम दिल्ली नांवां ह्या परी आसात. तांणी नांवां वाचतना मुखार येवन ह्या वपातावन वाती स्विकार करूंक विनंती करता. ₹1000 दिल्ली. रोजी क्रास्ता, पवित्र काळजावाडो, डॉना डिसोजा, क्रिस्त रायवाडो, आल्बन मंतेरो आनी कुटाम, सांजोकी मोडो, डॉक्टर सारा रोड्रिगस, कालवारी बी वाडो, रेसेल रोड्रिगस, कालवारी बी वाडो आनी ₹85 दिल्ले अशें आसात. विन्सेंट डिसोजा आनी कुटाम, सा बस्त्यां वाडो, एन्सन मंतेरो, सांत अन्ना वाडो, रायन आनी रेनिटा फेर्नांडीस, मदर तेरेजा वाडो, आयरीन रिचर्ड फोन्सेका, वागेवन कुटाम वाडो, लॅन्सी पिंटो आनी कुटाम, सा बस्त्यां वाडो, आल्बर्ट डिसोजा, सा बस्त्यां वाडो, शांती आनी रोशन मंतेरो, मदर तेरेजा वाडो, शोभा आयवन सिक्वेरा, सांत अन्ना वाडो. तुमच्या सर्वांच्या नांवान उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी आनी तशेंच सर आयोगाच्या संयोजकाक आमी अभिनंदन पटयता. तुमचे प्रतिनिधी ते आमच्या पिरगेजीन सेवा दिवचे त्या खातीर तांकां अभिनंदनचो गुर्त जावन हो फुलांचो बुक्को तांणी स्विकार करूंक हांव मुखार आपयतां. यमसा आयतार सम्याच्या आप परगडणेचो आयतार जानेवारी 4 तारीख त्या दिसा आमच्या दियेसीचो वर्सावार जमचो एवकरिस्तीक पुरशांव 3.5 वरार मिलार इगर्जीन मीस आनी मिसा उपरांत मिलार तावन सक्रामेंत काण घेवन रुजाय कॅथेड्रलाक पुरशांव आमच्या पिरगेजीचे वॉलंटियर्सांनी वसोंक आसा. तशेंच आल्तार भुरग्यांक आपण वरची विलेवारी आमी करता. आल्तार भुरग्यांनी लोपगान हजर वचोंक जाय. तशेंच पिरगेजीचो लोक आमकां हांगासर कॉम्प्रिस आयतार करूंक अवकाश ना. तुमकां गोत आसा फेस्ता वेळार हांगा खंय जागो ना खंय वसोंक म्हणून. त्या देखून ह्या पुरशांवाक म्हणी आमी जाता तितलो लोक मेळोन सोम्याक आमच्या सांगाता घेवन ह्या पुरशांवांत वांटेली जावंकी विनंती करता. स्टार कॉम्पिटिशन केल्ली आनी तांतू इनामां जोडलेल्यांक आनी तशेंच फर्स्ट प्रायज स्टार पण आयल्यान कितें या मुखार येत. जुलियाना क्रास्ता सांजे केमाडो प्रथम बहुमान तिका वेता. अभिनंदन. दुसरें बहुमान सेकंड प्राइज सेलिन डिसोजा गुरकारन सांजुजे वाडो. तिसरें प्राइज पोर सांगिल्लें म्हाका नांव आसलें आतां पोर कोणा सांगिल्लें थंय पळयल्यार थंय एक तिसरें नांव म्हाका विचारलें थंय बुकांत हो आल्तार भुरगो आमचो बारी सादो प्रेसिडेंट पूण बारी वगत बसला. थर्ड प्रायज कोणाचें म्हणटाना हांव विचारता येता म्हाका नांव आयलें ना म्हाका
थर्ड प्राइज कोणी वेळार व्हरून दी म्हणून घेवन न्हय या वर्साचे पयले आशिर्वाद या वर्साचे निमाणे आशिर्वादी आमी मागोवंक हांगासर आसा आमची तकली आमी बगावया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो देव सगळ्या देण्यांची जर तुमकां आपल्या कृपेन बरो भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सां सर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळलो आमेन तसो देव तुमचो भावार्थ थीर करूं तुमचो बरवसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणिकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगान पेटोवं आमेन आनी तोच देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलो तुमच्या मागण्यांक सदांच कान दिवं आनी सासणाच्या जिविताक तुमकां पावो आमेन आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येया क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार हय सांगून जालें गे व्हडलें निमाणें सांगलें बरें जालें मागीर परवां ब्रदर नंतर कोणें सांगचें परतें हांवें सांगचें आज आराधन चलयल्या ब्रदर रश्विन देवकनाक आनी तशेंच बोवा पुरबायसो शर्मावन दिल्ल्या मानदीक बाप एंटनी जेजुईत याजाक वामांजेरचो ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा आतां निमाणें गीत जाल्या उपरांत भायर रावा केक आनी आसा वसनाकात इल्लें कुमो करा पवित्र काळजा Rakodam Muriecia दुलबी काळजा Zatom Jivachavi कोलकाताच्या सांत तेरेसा भगवान कुर्साचे गुरुबेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन